नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक. आता पळोवया कांय वेंचीक खबरो. मंत्रिमंडळात बदल करपाचो वेळ आयला हें आतां मुख्यमंत्र्यान मान्य केलां, खास करून कांय मंत्र्यांच्या दुयेंसाक लागून. पूण हाचेर विचार करतलो परत उपचार घेवन येतकीर ऑगस्टांत बरे चारित्र्याचे फुडारी घडोवपाक शिक्षणाचेर भर दिवंक जाय अशें मुख्यमंत्री सांगता. बुधवारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार संपादकांक मेळ्ळो. अमेरिकेच्यान परत येतकीर गजाली मारपा खातीर वेगवेगळ्या विशयाचेर उलयलो. तेन्ना एका फाटोफाट आमदार आनी मंत्री दुयेंत पडटात ताचेरूय उलयलो. त्याच संदर्भात ताणें सांगलें, कांय मंत्री बदलपाचेर विचार करपाचो वेळ आयला, पूण आतां न्ही. तशेंच भलायकेचेर लक्ष दियात असो सल्लोय तांणी सगळ्या आमदारांक दिला. Any thinking on it will be done post mid-August, end of August. When are you going back? I am going for few days, maybe 5 to 7 days in August sometime. So after coming back? After coming back, we will work out. The concept clear up. I have only said that I will think about this issue. विचार करपासारकी परिस्थिती. Because assembly session, obviously, if there are difficulties, you have to think about it. But till assembly session, there is no thinking of any such. But why it is happening? Because it is not only happening among the ministers, but also MLAs, opposition MLAs. I don't know. From last assembly it is Take happening. care of their health more. Follow Prime Minister's advice and do yoga. मैंने मगर न्यूयॉर्क का फोन के बाद मैंने ये जो होता है ना, इसको strong will is the only answer. I said yes sir. I'll come and meet you in 2 months. I think that is the answer. पर्रीकाराक स्वादुपिंडाचें खर दुयेंस जाल्लें हो ताचे जिणेंत एक टर्निंग पॉयंट आशिल्लो. अमेरिकेच्यान उपचाराची पयली फेरी करून परत आयला तेन्ना तो आज गोंया कडेन नवे नदरेन पळयतात. मुख्यमंत्री म्हणून ताचे कार्यपद्दतीत कितें बदल जातलो तुमीच आयकात तो कितें म्हणटा तो. Whatever administration I am there, till that I will stress for a better Goa in terms of value. So wherever I can contribute in terms of value, education is the only place where you can actually give value. All others are development. Development is no problem. Leadership is required in all fields. And for a leader to be successful, माझ्या हिशोबान the single important aim is character with dedication. Dedication is not only successful, but character is a very important aspect. And this seems to be not giving much importance in education to value education. So that is what is required. पर्रीकाराक नवी पिळगी चारित्र्यवान जाल्ली जाय, पूण अशें म्हणून कसिनोचें मात तो अजूनय समर्थन करता. जुगार बंद करपाक जावचो ना हें तेंचें ठाम मत. समाजान तूं फॅमिली व्हॅल्यू एंकर जाले जाल्यार असते हाका उठल हाका म्हत्व मेळना. फॅमिली व्हॅल्यूज एंकर जावप आनी कॅसिनोन तुका गोंयकार कितें मोठ्या प्रमाणाचेर वता अशें ना. जे हांव इतले जाका पळय गॅमलींग करपाची संवय आसता तो खंय गॅमलींग करता. इट इज अ इन्स्टिंक्ट नेचर. पर्रीकारान जे तरेन आपल्या खर दुयेंसाक फुडो केलो तो अजापीत करपा सारको. फकत प्रबळ इच्छाशक्तीर तो आज त्याच नेटान परत कामाक लागला. संपादका लागीं तो उलयतालो तेन्ना हे खिणाक जाणवतालें. जेन्ना ताका ह्या दुयेंसा विशीं सांगलें तेन्ना ताची पयली प्रतिक्रिया कितें आशिल्ली तुमीच आयकात. Let's go and clean it off fast. And I was pretty sure that I can come back to it. म्हाका केन्नाच फसवत भंय. That is why I could come here and present the budget proposal. That is why I could take the decision immediately and go there. In one day we took the decision and we went. आता भंय केन्नाच केसुनीतल्या जुगारावयल्यान गरमागरम भासाभास जाताली. मुख्यमंत्र्यान सरकारी जाप दिवन भासाभासीक पूर्णविराम दिला. तो म्हणटा कॅसिनोक नियंत्रणान दवरपाक सद्याचो कायदो खूब जालो.
कायद्यांत सुदारणा करपाची वा नवो कायदो हाडपाची कांयच गरज ना. सध्या कसिनो वेगवेगळ्या माध्यमां खातीर बातमेचो विशय जाल्लो. गेमिंग कमिशन स्थापन करपाच्या विशयाचेरूय चर्चा जाताली. ताका मुख्यमंत्र्यान जाप दिले. आयकात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार कितें म्हणटात ते. करपाची आवश्यकता ना. आशिल्ल्या एक्टानूच काही गजाली करपाक येता ज्यो कॅसिनोच्या संदर्भात जी कितें आसा रिस्ट्रिक्शन्स घालप ती आशिल्ल्या हातून करपाक पावर्स आहा. देर वॉज अ चॅकिंग गोईंग ऑन. देर वॉज अ sort of a proposal whether it act should be amended or we can do whatever we want through, but that is not part of this exercise. खणींच्या विशयाचेर जे कितें करपाक जाय ते तो करतलो. हाचेर चिंता करपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें. नॅशनल करियर सर्व्हिस पोर्टलाच्या उक्तावणा वेळार तो पत्रकारां वांगडा उलयतलो. स्टेक होल्डरां वांगडा बसका जाले उपरांत ह्या विशयाचेर परतून एकदां तो प्रधानमंत्र्याक मेळटलो अशें तो म्हणटा. मायनीच्या संदर्भात तुका इतलेंच सांगता की सगळ्या बरोबर म्हजें कन्सल्टेशन चालू आहा. Once the consultation is over, then I will meet Prime Minister. Even during the assembly session also I can go. So I have not decided fix the time. My target is to ensure that somehow the mining start at the earliest. People should not be feeling that there is now the road is closed. That they need not worry. I am only trying to see which is the best and the fastest route. Secondly, as some people have reported that there is a major people have been retrenched. I asked the mining companies. They have not retrenched anyone only because the mines are closed. Most of them have not done. Some now have gone to the central government for giving them permission. They are not going to the office because there is no activity there. So as of now, no one need to worry. नॅशनल करियर सर्व्हिस पोर्टलाचें काम कशें चलता हाची माहिती महसूल मंत्री रोहन खंवटेन दिल्या. पोर्टल पयलो म्हणल्यार इज मेड फॉर हॅविंग द प्रॉपर डेटा. इट इज नॉट अ अनएम्प्लॉयड डेटा. इट इज डेटा ऑफ पीपल हू आर देर टू बी registered. So each individual coming out of a college campus, graduating diploma खंयचें जालें जाल्यार he is supposed to do it online registration घरा बसून. पयलीं एक आसतालें की सगळ्या ऑफिसांनी वचून लायन लागताली आनी रजिस्ट्रेशन मॅन्युअल प्रोसेस करताले. तो मॅन्युअल प्रोसेस हातूंतल्यान बंद जाता. हातून एक इकोसिस्टम वीच ब्रिजीस द गॅप बिटवीन द एम्प्लॉयर आनी एम्प्लॉई जे CM लास्ट एक वर्स स्ट्रायक करीत आसा ती संकल्पना ह्या माध्यमांतल्यान भायर सरतली. तातूंतल्यान वेदर इट इज अ लोकल सर्वीस प्रोवायडर, कावन्सिलर्स, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉईज हो सगळो गॅप पयलो ब्रीज जाता. दोगूय जाण रजिस्टर जातात. एम्प्लॉयरानूय रजिस्टर करचें पडटा, एम्प्लॉईनूय रजिस्टर करचें पडटा. एम्प्लॉईकूय युनीक ID मेळटा. परवरीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. सुस्तावल्ल्या शेतकी मळाक चालना दिवपाक कांय तरणाटे राजकारणी शेतांत देंवल्या. शेतकी मंत्र्यान हे घडणुकेचे आपले सच्चे सडेतोड स्टायलीन चाबूक मारला. तो म्हणटा प्रसिद्धी मेळोवपाचें हें राजकीय नाटक. Very clear about agriculture challenge. That there is no such thing. This is all burgyapana. This is kid stuff. It is just to gain some publicity during the monsoons. Not many things are happening. Media also is free and you can get free publicity. What agriculture challenge? The challenge is to get uncultivated land under cultivation. For that, even this type of small drama baji should also be allowed. तो कोण करता पळय तो सिद्धेश तो कितें इन एनी केस ही लायक्स टू बी ऑलवेज रातचे 8 जातकर तो फेसबुकाचेर बरोच एक्टीव आसता. राज्यांत सध्या राजकीय पुढारी शेतात देवपाचे एकमेकाक आव्हान दितात. पयलीं कुडतरेच्या आमदारान महसूल मंत्री रोहन खंवटेक आव्हान दिल्लें. उपरांत खंवटेन काँग्रेसीचो पुढारी लुइजीन फालेरोक आव्हान दिल्लें. आखेचो सरपंच सिद्धार्थ भगतान स्वता सावन हो बदल घडयल्लो. उपरांत कांय राजकीय फुडाऱ्यांनी हें आव्हान स्विकारिल्लें तर कांय जाण स्विकारपाचे तयारेन आसात. मिनिस्टरांनी आनी MLAंनी एक एफिडेविट करून सोन करपाचें की वी आर गोईंग अगेन्स्ट RP, ODP एंड CRZ. आनी दुसरी गजाल म्हणटा ती कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चरल लँड जी आतां कन्वर्ट थोडी आसा पेंडींग फायली भितर आसा त्योय बंद जावपाक जाय आनी थोड्यो येवपाच्यो आसा त्योय बंद करपाक जाय. थर्ड गोश्ट एग्रीकल्चरल बील येवपाचें आसा तेतून कन्वर्जन ऑफ लँड एग्रीकल्चर लँड ना. फक्त कितें एग्रीकल्चर लँड वील नॉट बी सोल्ड टू अ नॉन एग्रीकल्चर पर्सन. हें व्हडलें कांय डिफरन्स ना. हे कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लँड बंद जावपाची गरज आसा. सो हे 3 पॉयंट
तेमी एक्सेप्ट करून ही चॅलेंज एक्सेप्ट करपाची आनी गोंयकारांक दाखोवपाचो कितलो मोग गोंयकाराचो करता ते. मजगती राज्यातल्या तरणाट्यांनी शेतां करपाक मुखार सरपाक जाय अशें मंत्री सरदेसाय म्हणटा. कोणाचेर टिका करपाचो आपलो उद्देश ना अशेंय ताणें सांगलें. शिवयोग कृशी संस्थेच्या एका कार्यावळींत शेतांत देवान ताणें काम केलें. कोण म्हणून तो कोण तो एफिडेविटां स्वेर करपाक? अरे एफिडेविट तुमी आनी तांचे आयकून घेता तुजी लज पयली हें तुवें आयकून घेतलें म्हणटाचें. अरे एफिडेविटां म्हणटा ती घेवप मागप कोण तुमी? इज दीस मोबोक्रेसी? इन अ डेमोक्रेसी ओनली कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज कॅन सीक एफिडेविट. आव्हान दिवपा फाटीं जागृताय करपाचो उद्देश आसा अशें मंत्री म्हणटा. कितेंय जावं गोंयचे शेतकी मळब पांचवेचार जावं. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आनी रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. कळंगूट पुलिसांनी बुधवारा एका थळाव्या खंडणी प्रकरणांत अटक केल्या. एका हॉटेलवाल्या कडेन तो पयशे मागतालो. नायकावाड्यार तागेल्या घरार धाड मारून गुन्यांवांत वापरिल्लें वाहन आनी मोबायल पुलिसांनी जप्त केला. दर्यावेळार अशा प्रकारच्यो घडणुको शेगीत घडटा पूण सरकार तांचेर कारवाय करिना. बारीक सारीक घुळवी वखदां उक्तडार येवपाचें सच्चेत जाला. तशेंच शिंदळके वेवसाय वाडला. तातूंत भर म्हणून आतां खंडणी मागपाचे प्रकारय वयर सरपाक लागल्यात. आमचो कायदो खणखणीत आसतनाय अश्यो घडणुको कित्याक घडटात? गुन्हेगारांक शिक्षा जायना काय राजकीय हस्तक्षेप जाता? We got intelligence that the accused name is Mr. Stanley Coutinho. He is staying Naikawada, Kalangut. So late night we raided his place and we arrested him. We also attached vehicle on which he was moving is GH03N8242. We also attached his mobile which was used. Probably we're going to investigate whether he has used to threaten other businessmen. 3 तारखेक एक कंप्लेंट आमचे मुखार आयलो आनी ताणें सांगलें की ताजे 2 रेस्टॉरंट ओनर तो आनीक एक भुरगो येता आनीक स्टाफाक थ्रेटन करून आनीक लायक हफ्ता टायम मागता. सो लास्ट 2 फावट तो आयल्लो पूण देन ताणें CCTV इन्स्टॉल केली आनीक देन ऑन 3rd when he came आयल्या उपरांत ताणें ती CCTV चॅक केली एंड देन ही केम विथ द CCTV टू माय ऑफिस. सो वी नॉट वेस्टिंग एनी टायम वी इमिजिएटली रजिस्टर्ड FIR under section 386 that is extortion by putting in instant threat to anyone and trespass घातलो criminal trespass and 506 प्रमाणे आमी FIR घातलो आनीक तो फोटो आमी आमच्या इंटेलिजन्स स्टाफा कडेन शेअर केलो. अश्यो घडणुको दिसत जाल्यार भियेनासतना पुलिसां कडेन येयात अशें कळंगूटचो पुलीस निरीक्षक सांगता. And we appeal to the businessmen in Kalangut area that is such gunda, such character who comes to you to demanding any protection money or any trying to do extortion, please come, have faith in police. Please come and we will assure you action immediately. So you can do the business freely without any fear of anyone. कळंगूटच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. मडगांवचे उपजिल्लोधिकारी कार्यालय म्हणजे भ्रष्टाचाराचे आगर जाला. अधिकाऱ्याच्या हातार मेजापोंच्यान चिरीमिरी पडल्या बगर म्युटिशन वा पार्टिशनची फायल मुखार वचना. दक्षिण गोंय वकील संघटनेन आरोप केला. महसूल कोर्टाच्या कर्मचाऱ्यां विरोधात साबार कागाळी आयल्यात अशें वकील संघटनेचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट क्लॉविस दा कॉस्तान सांगलें. म्युटेशन आनी पार्टिशनाचें काम करपाक अधिकारी लाच घेतात असोय आरोप जाता अशेंय तो म्हणटा. We have received several complaints regarding the functioning of the revenue courts at Margao and at Kepe, and more particularly the corruption in matters of partition and mutation, where litigants and lawyers face a lot of problems, as these officers have got their dalals over there, and unless amount is not paid to these dalals, no mutation partition matters go ahead. So we have resolved to make a representation to the government to immediately streamline the process for mutation and partition. कोर्टात कर्मचारी उणे आशिल्ल्यान वकिलांक साबार प्रश्न सतयतात. ताका लागून रित्यो आशिल्ल्यो जागा बेगीन भरच्यो अशेंय ताणें मागलें. The required car space as per the SGPDA is 75 car park, but it has been approved with only 18 car park. Now we as lawyers, we know that the problems that are faced by us every day because there is no parking at the present court building, and 18 car park would be used by the judges themselves, and lawyers and litigants would have no parking over there, resulting in a total chaos. So we have passed a resolution to make a representation immediately to the government
to make arrangements for parking for lawyers and litigants at the new court premises. Another glaring issue which is faced by the lawyers, litigants and the judicial officers is inadequate court staff. At present, the courts are functioning with less than 2/3 of what is required to function. As a result of which, the court staff is working under a lot of stress and lawyers, litigants and judicial officers are suffering. नव्या कोर्ट बिल्डिंगेची पार्किंग व्यवस्था सारकी ना. हांगासर 18 गाडयो पार्क करपाची सुवात आसा, पूण थंय 75 गाडयो पार्क करपाची सुवातेची गरज आसा अशेंय तो म्हणटा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. वाश्कोत पावशी अपसरणाची माळ लांब जायत चल्ल्या. एक आंब्या झाड मुळा सकट हुमटून लायटी वायरींचेर पडले. पुराय वाठाराक रातभर काळखान दवरलो. मंगळारा रातीकडे वाडे वाठारात ही घडणूक घडली. तशेंच तेंको नाशिल्ल्या दुर्गाची आनी पार्क केल्ल्या कारीची वाट लायली. हे घडणुकेक लागून वीज खात्याचे सुमार 3,40,000 रुपयाचे लुकसाण जाले. वास्को उजो पलोवपी दळ तसेच वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी घडणूक थळार धांव घेवन झाड कातरून रस्तो मेकळो केलो. कॉल येयलो म्हाका सप्लाय गेली म्हणून वाडे लेक फिडराचेर. वाडे लेक फिडर जो आहा तो आमकां हांगा मेर्सीस वाडे अप टू कॉटेज हॉस्पिटल फीड करता आमी. सो मागीर आमचे स्टाफ गेले, डेप्यूट केले, हांवें स्टाफ गेल्ले. मागीर तेंच्यांनी सांगलें की अशें जालें, आमकां मॅसेज पावला की तें झाड पडटा. सो हांव तांकां सांगलें वचून इन्स्पेक्टरान म्हाका इमिडियटली सांगा कितें आहा तें. पयलो अख्खें हांगा पळय फाटल्यान पयलो तूं सगळें मँगो झाड पडला. अख्खें आमचे 4-5 प्लेन लायन गेल्या आनी टोटल लॉस आमकां ते 3.5 लाखाचो लॉस जाला. कॉल आमकां 21:51 कॉल येयले आनी झाड पडला आनी वायरी हे जाला. मागीर रोड ब्लॉक आहा, सगळे पब्लीक हांगा हे असले हे म्हणजे ट्रॅफिक आनी वचपाक हे नासले, लुगार नासले तांकां. कितें लॉस जालें? कितें लॉस आतां तेंचे दुरीकाचो लॉस जाला म्हणटा तो एज पर ओनर स्टेटमेंट 20,000 म्हणटा आनी इलेक्ट्रिसिटी सगळे वायरी असले तेंचे 3 लाख म्हणटात. रोड आतां क्लियर जाला? हा, रोड आतां क्लियर केला. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान केंद्र सरकाराच्या कान्सुलार सणसणीत थापड बसला. यान फुडें दिल्लींतल्या आपाचे राजवटीत केंद्राचो हस्तक्षेप चलपाना. लोकशायेंत नागरिकाचें मत सर्वोच्च आसता, आम आदमी पक्षान म्हळां. राज्यपालान सरकाराचो सल्लो आनी मजत घेवपाक जाय असो निर्णय बुधवारा सर्वोच्च न्यायालयान दिला. दिल्ली हे केंद्रशासित प्रदेश आसा. केंद्रशासित प्रदेशाचो कारभार फकत राज्यपालाच्या नियंत्रणाखाला चलतलो आनी थळाव्या लोकानियुक्त सरकाराचे कांयच चला नाशिल्ले. आता हे बंद जातले अशें आप म्हणटा. आयचो जो निर्णय दिला सुप्रीम कोर्टान, दॅट इज अ मोमेंटस डिसिजन which has far reaching consequences for the future, but not only for Delhi but for other states in India also. जेन्ना पर्यंत सेंटराची पार्टी आनी स्टेटाची पार्टी एक नासतली, that time this decision will be used to support the party at the state so that it is not vindicated by the party at the center. आणि मेन म्हळ्यार जी लोकशाही म्हणटा आमी भारतान, that will of the people has been made to be supreme. कोण तरी LG ब्रिटीश वायसरॉय कसो बसून डिसिजन घेवंक शकना. लोकांनी जाका निवडून हाडला, जाका मत मारला, ताज्या हातान पावर आसूंक जाय, कित्याक तांकां ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता आनी तांकां ती अकावंटेबिलिटी आसता. सरकार घडले 67 सिटां मेळ्ळी 70रांतली आनी फाटल्या 3.5 वर्सां भाजपाच्या मुखेलपणा खालचे सरकार अरविंद केजरीवालाच्या सरकाराक तरेतरेचे त्रास करताले. ताका आज सर्वोच्च न्यायालयान कान्सुलार मारलेल्या भशेन जाप दिल्या. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घुवळी वखदां वेवसायांतलीं आनीक 2 करबटां पुलिसांच्या जाळ्यांत फारवलीं. बुधवारा फोंडें पुलिशेन वारकणेच्या नवीन नायक ह्या तरणाट्याक अटक केल्या. ताचे कडेन सुमार 2.25 लाख रुपयांचो गांजो आसलो. जाल्यार मंगळारचे कारवायेंत मडगांव पुलिशेन 2.25 लाखांचो गांजो जप्त केला. बुधवारा फोंडें पुलिशेन 2.25 लाखाच्या गांजा सयत नवीन नायकाक धरला. मजगती मंगळारा सांजच्या वेळार मडगांव पुलिशेन कारवाय करून 5 जाणां कडल्यान 510 ग्रॅम गांजा जप्त केल्लो. हे 5 जण मडगांवचे. हरीश मदार 22 वर्साचो, गौतम पवार 23 वर्साचो आणि शुभम नाईक 22 वर्साचो आणि उरिल्ले 2 जण पिरायेन सान आसात. 5 persons came on the given spot and after verifying the description given by the sources, we were managed
to nab the culprits. And after checking, we found in their possession ganja of 542 grams worth rupees 1,19,000. Further, we detained the 5 persons, namely Harish Madar, residents of Malbat, age 22 years, Vishal Kanoja, age 19 years, residents behind Old Presentation School, one Gautam Parwar, age about 20 years, residents of Gandhi Market, and one Shubham Naik, age about 22 years, residents of Virapat Maina Kurturi, and one Chetan Nedli, residents of near Sinelata. We detained all the 5 persons and brought at the police station and booked them under NDPS Act. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. अचकीत धांवते बशीक उजो लागलो. मंगळारा राती कडेन सुमार 10:30 वरांचेर ही घडणूक कोने फोंडे वाठारांत घडली. कर्नाटक राज्य येरादारी महामंडळाची ही बस पणजेसावन हुबळी वताली. देवादयेन कोणाकूच कांयच जालें ना. बशीत सुमार 30 प्रवाशी आशिल्ले. बशीच्या इंजिनांतल्यान धुंवर भायर सरलो. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो असो दुबाव आसा. उजो लागपाची घडणूक रातच्या 10:30 वरांचेर घडली. कांय प्रवाशांच्या बॅगाकूय उजो लागलो. ह्या घडणुकेंत 25 लाखांचे लुकसाण जाले अशें उजो वालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगले. ह्या घडणुकेक लागून फोंडे बेळगांव महामार्गावेली येरादारी सुमार तासभर अडोवन उरली. बसीक उजो लागला. इमिजिएटली आमी पॉयंटाचेर गेले आनी पयली ती कर्नाटका पासिंग ह्या बसीक उजो पेटलो. पॉयंटार पोंडा फायर स्टँडराची गाडी आनी कुणे फायर स्टँडराची गाडी फायर स्टँडर मेळोन आमी उजो पालयलो तो. टोटल 31 पॅसेंजर आसले इन्क्लुडींग ड्रायव्हर आनी कंडक्टर. सगळे सेफली इवॅक्युएट जाले बसींतले. इन्सिडंट कितल्यान जालो? इन्सिडंट 10:32 जालो. 10.50. लॉसीस कितले टोटल? लॉस एक अदमास तांकां एक 7 लाख एप्रॉक्सिमेटली लॉस आमी केल्लो आसा आनी तांकां आमी हें केल्लें आसा डेटेड केल्लें आसा की आमकां टोटल लॉस कितलो जाल्लो आसा तो दिवचो म्हणून. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.